सगळ्यांक येवकार 2 दिसाचें सेशन आत्तां सोंपलां आनी आमकां मुख्यमंत्री उलोवपाक मेळ्ळे. सेशन सुरू जातात बोळा जाल्लो स्टार्ट की 2 दिसाचें सेशन कित्याक काय म्हणून ते आमी मुख्यमंत्र्याकूय विचारून इंटरव्यूची सुरवात करुया. सर वेलकम तुमकां इंटरव्यून. सर 2 दिसाचें सेशन कित्याक आमी सगळ्यांनी हें करून जालें पण उत्तर तुमी दिवपाचें आसलें. 2 दिसाचें सेशन वर्साक 3 सेशनां जावची एक्चुअली आणि तो आतां मदले बजेट सेशन सेपरेटली घेतले म्हणून हे 2 दिसाचे जाले. अदरवायज एक विकाचे जावं शकताले. फुडले सेशन आमी बजेट सेशन सेपरेट घेवपाचें आहा म्हटल्या उपरांत 3 सेशनां म्हटलें असल्यार 2 दिसाचें सेशन घेतल्यान कांय हरकत ना. फुडले मार्चाच्या सेशनान तुमी ते कवर अप करून हय हय. सो पयल्या दिसा वर्साचें पयलें सेशन म्हणटकूर अभिभाशण आसलें राज्यपालांचें. तितून 2-3 म्हत्वाचे मुद्दे तितून NEP आसलो की 27-28 मेरेन NEP कंप्लीट इम्प्लिमेंट करतले. इतले इजी आहा काय कॉम्प्लिकेटेड आहा विशय कशें कितें पळयता? NEP इम्प्लिमेंट करपाच्या बाबतींत गोंय सगळ्यात फुडें आसा आनी खूब बऱ्या पद्दतीन ल्हान राज्य आसल्या कारणान आमकां इम्प्लिमेंट करप शक्य जालां आनी म्हणून तर आमी NEP इम्प्लिमेंटेशनाचे डिसिजन्स हे सगळ्यांक विश्वासान घेवन घेतलेले आसा. कारण जे स्टेक होल्डर्स आसात कन्सर्न्स म्हणजे स्टुडंट्स टिचर्स बाकीचे PTA कन्सर्न ह्या लेवलाचेर विश्वासान घेतला आनी NEP जी आसा पळय ही फ्रॉम द प्री प्रायमरी लेवल आमी सुरवात केल्ली आसा. की आनी एक विशय गव्हर्नरान टच केलो जो जॉब स्कॅमाची केस की 3 केसी चार्जशीट जाल्या. सो हेजें इन्व्हेस्टिगेशन कशें वयता फुडें लॉजिकल कन्क्लुजनाक वयतल्यो? सरकाराक कांयच लिपोवपाचें ना म्हणून तर राज्यपालाच्या अभिभाशणान सुद्दां हो विशय आयलो आनी जितके जाणांक धरले तितके जाणांचेर केसीस फायल केल्यो हो सगळो विशय आमी राज्यपालाच्या अभिभाशणांतल्यान सुद्दां क्लियर जाल्लो आसा. ताजी इन्व्हेस्टिगेशन फुडें चालू उरतली आनी जांकां लॉजिकल एंडाक व्हरपा खातीर पूर्णता सरकार जे आसा पळय कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर फुडें वयतलें. ओके. आनी एक विशय क्रायमाचेर उदय केलो की डिटेक्शन रेट गोंयान 88% आहा. पण जर अशें म्हणटा की डिटेक्शन रेट जरी 88% आसली कन्विक्शन रेटूय तशी आसपाक जाय. सो ती इम्प्रूव करपा खातीर गव्हर्मेंट कशें कितें करता? रायट. डिटेक्शन रेट आमची खूब बरी आसा. कन्विक्शन रेट थोडीशी जरी कमी आसली जाल्यार सुद्दां ती इम्प्रूव जावपाक हाची डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन्स आनी पुलीस डिपार्टमेंट हांच्या मदलें कॉर्डिनेशन हें खूब बऱ्या पद्दतीन सुरवात केलां आनी म्हाका दिसता हेन्सफोर्थ म्हणजे सगळे पुलिसा कडल्यान डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन हांच्या पर्यंत सगळे डॉक्युमेंटेशन आनी वेवस्थीत करता आसतना कन्विक्शन रेटूय बरो जातलो. 2 दिसाचे सेशन जाले. एकूच दीस एक्चुअली सगळे बिझनेस डिस्कस करपाक मेळ्ळो. कसो आसलो फूल डे? आयचो फूल डे तसो पळोवंक वचत जाल्यार सकाळच्यान कंप्लिटली पॅक आशिल्लो. क्वेश्चन अवर्स परत कॉलिंग अटेन्शन प्रायवेट मेंबर डे तितूंतल्या तितून शुक्रार आनी मागीर सगळो गव्हर्मेंट बिझनेस वेगवेगळी बिलां पास करप होय सगळो आशिल्लो. मेन म्हणजे सप्लिमेंटरी डिमांड्स आशिल्ले. हे सगळे तसो फूल पॅक गेलो. सकाळीं 11:30 पासून आतां पर्यंत कंटिन्युअसली बिझनेसान आशिल्लो. सो बट एकंदर इट इज गूड एक्सपिरियन्स म्हणजे एका दिसान सुद्दां आसत जाल्यार एक बरो हें कंप्लीट करपाक शकले. पण तातूंत चडशे विशय टच करपाक ऑपोजिशनाकूय मेळ्ळे अशें दिसता तुमकां? ऑपोजिशन प्रत्येक फावटी कशें आसा खंयचोय विशय जरी आसलो जाल्यार आपल्याक उलोवपाक जाय त्याच विशयाचेर उलयत आसतात. विशय धरूनच उलयता अशें ना. बट शक्यतो हांवें म्हाजे डिबेट्स आशिल्ल्यो पळय ह्यो विशय धरून आशिल्लो. खंयच्याच विशय हांवें सोडून उलोवंक ना. त्या खातीर सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना हांव मांडटा तेन्ना ते पयशे खंयच्यान येतले हाजेर न उलयता बाकीच्याच विशयाचेर उलोवपाचें काम हे विरोधकांनी केलां. पण ताच्या खातीर पयले फावटी म्हणजे राज्याची फिजिकल हेल्थ जी आसा पळय न्ही इट इज स्ट्रॉंग म्हणटा तशें अँड वीच इज एप्रिसिएटेड बाय द निती आयोग. इन ऑल ओवर कंट्री वी आर थर्ड बाय द इट इज अन हेल्दी फायनान्शियल स्टेट म्हणून आमच्या कडेन निती आयोग पळयता. हे एप्रिसिएट करपाचें काम केन्ना विरोधक करचेच ना. बाकीचे बारीक बारीक विशय काडून बाकीच्या विशयाचेर उलयत आसतले. आयज तुमी सप्लिमेंटरीचे उलयतना तेवूय सांगलें की लोन आपल्याक तुमकां 4,500 कोटी मेरेन काडपाक मेळटा पण तुमी फक्त 1,050 कोटी हे कशें मॅनेज करपाक शकले? माय FRBM लिमीट इज 4,500 कोटी बट हांव ते 4,500 कोटी काडीत ना. रिवेन्यू जेन्ना राज्याक येवपाचो सगळें जेन्ना वेवस्थीत रित्या मॅनेज केलो रिवेन्यू जो येवपाक लागलो म्हणल्या उपरांत लोन घेवपाची गरज पडना. ती बारीक आनी वेवस्थीत रित्या वेल मॅनेज्ड बजेट जे आसा पळय न्ही हांवें तेन्नाय दवरलां आनी खूब बऱ्या पद्दतीचे डेट मॅनेजमेंट जे आसा पळय ते करीत आसा. पण त्याच वांगडा तुमकां जी फाटल्या गव्हर्मेंटाची जी फाटले 10 वर्सां पयलींची रिणां जी भरची पडटा ती तुमचे काडिल्ल्या रिणां परस चड डबल इन ट्रिबल इन आसता न्हू? इट इज ऑफकोर्स म्हणजे 30,000 कोटी रुपया रीण जरी असले आसत जाल्यार 30,000 कोटी फारीक करता आसतना एवरी इयर एवरी मंथली हे पयशे जे आसा ते आमी फारीक करीत आसा.
इंट्रस्टूय फारीक करता, प्रिंसिपल अमावंटूय फारीक करता. ताज्या भायर सिंकींग फंडान म्हणून आमी पयशे दवरता, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली सिंकींग फंडांतले पयशे चुकून जर केन्ना आमी एखादो आमचो इन्स्टॉलमेंट उरलो फारीक करूंक शकलो जाल्यार त्या पयशांतल्यान फारीक करता. त्या ती खंयसरूच म्हणजे आमी मॅक्झिमम कशें आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मॅक्झिमम ग्रँट्स आमी जर आतां पळयलें की 50 इयर्स इंट्रस्ट फ्री लोन हाजो बेनिफिट्स घेतलो, आमी सेंट्रल सेक्टर स्किम्स हाजो बेनिफिट्स घेतलो आनी ताज्या भायर आमकां जे रिफॉर्म्स करून जे एडिशनल पयशे मेळटा, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत, फॉर एग्जांपल पावर डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत तेय पयशे जे आसा पळय सातत्यान आमी घेता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचे सगळे यूज करता. आणि दोन मुद्दे तुम्ही रेझोल्युशना वेळार घेतले. एक उदकाचो तुमी क्लियर कट सांगले 24 तास जे इलेक्शना टायमार बी स्टेटमेंट जाता तशें पॉसिबल नासता म्हणून त्या विशयाचेर आनी मुणकारांचो विशय. उदकाचो विशय क्लियर कट त्या खातीर सांगला 4 वरां उदक दिवप शक्य जातलें, कारण उदक आमी फुडल्या 25 वर्सांक हेजे मॅनेजमेंट करपा खातीर आतां इन्फ्रास्ट्रक्चरान पयशे घालता आनी त्या खातीर वगीच म्हणजे 24 वरां उदक दिता म्हणण्यात कांय अर्थ ना. बट 4 वरां उदक बरें उदक आमी टायमशीर दिवपाक शकतले. मुणकाराचो विशय तर म्हाजें विजन क्लियर आसा किंवा जो मुणकार म्हणून आसत जाल्यार ताका तो मेळटा तेणी एप्लाय करचें. म्हज्याच सरकारान इतक्या स्पिडीन म्हणजे जर पळयत आसत जाल्यार जवळपास 2200 केसीस 2 वर्सां भितर क्लियर केला. तुमी एप्लाय करचे आमी क्लियर करतले, इतकी आमी क्लियर कट ट्रान्सपरन्सी दवरल्या. हांवें तेच्या खातीर फॅक्ट्स आनी फिगर्स ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यांच्या मुखार दवरल्यो. त्या खातीर हांवें सांगलां मुणकारांनी भिवपाची गरज ना. हो म्हजो क्लियर स्टेटमेंट मुणकारा खातीर आशिल्लो. ओके, आतां लक्ष सगळ्यांचें आसतलें मार्चान जे बजेट सेशन जातलें, केंद्राचें बजेट पयलें, केंद्रा कडल्यान कितें मेळपाचें आहा तें पयलें. तुमचें बजेट फोकस असो कित्याचें आसतलो आनी कितें बजेट सेशनान पळोवया, बेगीन आतां सांगण्यात कांय अर्थ ना. 2 दिसाचें सेशन आयज सोंपलें. आमी मुख्यमंत्र्याकूय हे बद्दल विचारलें की हे सेशन फक्त 2 दिसाचेंच कित्याक घेतलें. तरी म्हटलें 2 दिसाचें जरी सेशन जालें तरी फुडलें रोखडेंच मार्चान बजेट सेशन जाता आनी त्या वेळार हो टायम कवर अप जातलो. आमी हालींच केंद्राचें बजेट पयलें आनी केंद्राच्या बजेटांतल्यान गोंयांक कितें मेळटलें तें आमी पयलें. आतां गोंय सरकाराचें बजेट प्रिपेरेशन चालू आहा आनी तें गोंय सरकारान बजेटांतल्यान गोंयच्या लोकांक कितें दिवपाचें आहा हें मार्चाच्या सेशना वेळारूच कळटलें.